cannot demarcate 1,500 states in the minimum provision. You how you can demarcate anywhere. And means for registering, issuing MOC for registering associate. Because trade license will issue by. But in the last meeting, there was a unanimous decision of the authority that the collection of levy on the trucks has to be tendered, because this was a temporarily stopgap arrangement done. It cannot be permanent. Now, PWD's approval had come, revised estimate, revised approval, and based on that, unanimous resolution was taken to tender it. So our question is, why are you not tendering it? It will amount to what you call normal rules, regulation, flouting of all the rules and regulations, because you do not know once we tender, we can what amount it will be put in. The estimated value of, as per the PWD, these and authority, this is 1 crore 73. 1 crore 73 lakhs. So it can go up also. Somebody can be higher also. Authority should not fall into this. We said that today also we have said that you tender. Otherwise, responsibility of the member secretary and the members who are saying that it should not be tendered. See, all conventions are for tendering. Any government auction it has to be tendered. आमचं आता टेंडरच आहे ना आता टेम्पररी अरेंजमेंट has become permanent. आणि one person is running the whole thing. And it is, there is a bigger racket, whole thing. And it is, there is a bigger racket involved in this. So we have told the member secretary that eventually she will be taken to task. आणि ती लास्टाक वतली भितर हे अशें जालें जाल्यार कित्याक पीडीएचें मार्केटूच तें होलसेल मार्केट आहा तो एक मनशाच्या हातान झाडाक दिला अशें दिसता आनी तो जावंय जाला पीडीएचो तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो पीडीएचो जावंय जाल्लो आहा अशें करून तें चलचें ना. वी हॅव मेड अवर स्टँड व्हेरी क्लियर एंड पुट इट ऑन द रेकॉर्ड. ताजें ऑप्शन ताजें टेंडर जावपाक जाय. टेंडर जर तुम्ही करना आणि लॉस फाल्यां जाले रिकवरी आयली जाल्यार आमी पयशे ना म्हणटा दिवपाक दुसऱ्या कडच्यान रिकवर करचे ना. चेअरमॅनान बी कितें सांगलें? कॉन्ट्रॅक्टर इज गोइंग टू बी बीजेपी कॅन्डिडेट इन ऑन बोर्ड. ही इज अ लोकल गुण ऑल्सो. आणि किती पॉइंट आसलो डिस्कशन? मार्केट सपोर्ट टेंडराचे आमी तेंय लिगल एडवायजर धाडपाक केला. केस चलत न्हू, केस कांय जालें ना की पयर लास्ट मंथ आहलोली 27 कितें ती हे म्हयने अणको आहा ती आमी आतां लिगल एडवायजर धाडपाक केल्या. सर विजय आणि दिगंबरान म्हणल्यार तुमी ताका हे करता म्हण प्रोटेक्ट करता म्हण मार्केट आम प्रोटेक्ट कोनाय तेका ती फकत कोर्ट आहा म्हूण आमी तेका लागून आमगे लिगल एडवायस मागिला कितें करपा तें तें जालें म्हणटकीर आमी मागीर टेंडर करतले. कॉन्ट्रॅक्टर कोण? The discussion regarding treating of unsegregated municipal solid waste. एक proposal येयल्लो आतां पयलो आहा पळय हिंग आसलो तो तेगे तो पयलो बंद पडलो आनी तेणें फक्त प्रपोजल घायल्लो आपूण आणको सेग्रिगेट करता आनी गार्बेज सगळी ट्रीट करता म्हणून आमी तें तेका दिवपाक नाय तेका डिसायड केलां तेका दिसना म्हूण कित्याक तेगे पयलो आसलो तो तेगे चलो सारको जायनासलो तेका लागून बंद पडलो आहा आनी तेजे पयलो आनी एकट्यान केल्लो कायतान म्हणलो तेणे तेगेलो प्रपोजल आमचो येयला तेगेलो बरो आहा तो आमी एक धाडले CTP धाडले आनी तेजे आमी चड करून तेका दिवपाक केला. तो दोनूय मार्केट आमगेली होलसेल आनी रिटेल दोनूय मार्केट तो आपण करता म्हणटा आनी सगळी मशिनरी आमी इन्वेस्ट करूं पडना. तो मंथली बेजीस आमी तेका हें करतले प्लास्टीक सगळें काण तो वतलो. मंथली बेजीस कितली जाय? मंथली तें 2 lakhs कितें सांगले दोनूय मार्केटान. सद्या आमी म्हाका 1.5 कितें म्युनिसिपालिटी हारी करताय आमी तेका उलयताय आनी म्हणजे आमी दिवपा म्हूण डिसिजन घेयलें ना म्हणल्यार आमी चीफ टावन प्लॅनरा धाडटाय.